2023 मेरेन गोंयांत नव्यो 200 सहकारी संस्था सुरू जावपाक जाय अशें विधान सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हाणें केलां. सध्या गोंयांत 5243 सहकारी संस्था आसात. तशेंच मरगळ गेल्ल्या बँकिंग पुनर्जीवीत करपाची गरज आसा अशें मत मंत्र्यान व्यक्त केलां. ते सहकार कार्यावळी वेळार मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ह्या वेळार तांच्या हस्तुकीं सहकार क्षेत्रांत बरें काम केल्ल्या मानेस्तांचो भोवमान केलो. सहकार सप्ताह आम्ही करीत रावले आणि 17 वर्षात गेले. फुडल्या वर्षात 17 वाचतलो. आम्ही थोडीशी जागृती दवरची पडटली, जाणीव दवरची पडटली, जबाबदारीने काम करचे पडटले सगळ्यांनीच. जेणे करून जे एखादी मरगळलेली असा संस्था त्यो आम्ही परत रिवायव करची पडटली. ज्या संस्थेकडे बिझनेसाचे कमी असा त्यांनी मल्टीपर्पज स्टेटस घेवचो पडटलो. गेल्या महिन्यात अमित शाह जी जे आमचे कॉपरेटिव्ह मिनिस्टर असतात, देशातले किंवा पहिले सहकार मंत्री, त्यांनी त्यांना सगळे राज्यांची म्हणजे 30 सहकार मंत्र्यांची बैठक घेतली, अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली, सगळ्याची नोंद केली असा. भारत देशात 3 लाख नवीन संस्था तयार जावपाक जाय. कारण गावात कितले आमचे लाखांनी तर अजून काही गाव असतात जे गावांनी अजून सहकार ग्रुप हे पावना, ऍक्टिव्हिटी पावना. आणि म्हणून तांणी उतर दिल्ले आसा किंवा आव्हान केल्ले आसा की गोंया भितर सुद्धा साधारणशे 200 सुमार संस्था तयार जावपाक जाय. आणि म्हणून सहकार मित्र म्हज्या आयल्यात पयलीं वयर बसल्यात ते सकयल बसल्यात म्हजी विनंती. हाचे मुखाल्ल्या रिपोर्टान 2023 पर्यंत तुम्ही नवीन एक खंयची संस्था सुरू करूंक जाय. ज्यांक आयिल्ले आसात तांकां म्हजी विनंती की तुम्ही सगळ्यांनी एक नवीन खंयची तरी संस्था सुरू करूंक जाय. ज्या संस्थेचो व्याप एखादी वेगळोच आसतलो, ज्यातून भितर एखादी नवीन तरणाट भुरगीं सहभागी जातली. हांगा वयर बसल्यात तांकां म्हजी विनंती आसा. जे आमचे संस्था असतात ते सगळी संस्था मल्टीपर्पज करपाचे. लक्षात घ्या, विचार जर केले जर जाय करपाक लागून विचार करना म्हणना तुम्ही आम्ही, पण मल्टी डायनामिक विचार जर करपाक लागले जर जाय तुमच्या लक्षात येतले अरे हे खूप जाय बरें, अरे हे उरला बरें. आणि म्हणून म्हाका विनंती केली सरकारचे अधिकारी आसात तांकांय बीन, जे आमचे झोनल ऑफिसर्स आयिल्ले आसात किंवा तांचे हातसकले लोक आयिल्ले आसात तांकां म्हजी विनंती आसा की आमी 2023 डिसेंबर पर्यंत एडिशनल 200 कोऑपरेटिव्ह युनिट आमच्या गोंयांत सुरू जावपाक जाय. क्षेत्रां वेगवेगळे आसली आणि आसूंकच जाय. सहकार चळवळीच्या माध्यमांतल्यान खूप मोठ्या प्रमाणात आमी सगळे जाण मिळून करपाक शकता आणि करपाची ताकद हर एकाक आसा. आणि हे करता आसतना ही सहकार चळवळी भितर सगळ्यात महत्वाचो गजाल जर घडची आसत जाल्यार तो विश्वास. विश्वास जर तुटत जाल्यार सहकारी संस्था जी आसा तिकाय दाग लागता. आणि त्या सहकारी संस्थे भितर काम करपी जे आसात किंवा त्या सहकार चळवळी कडेन जोडिल्ले जे पळय आसात तांकांय खरें म्हणजे दुख्ख जाता. आणि म्हणून हो विश्वास जो आसा हो विश्वासूय सांबाळून दवरपाचें हर एकाचें काम आसा. म्हणून आयच्या दिसाक खरें म्हणजे जेन्ना आमी सहकार चळवळीच्या निमतान, जेन्ना आमी सहकार सप्ताहाच्या निमतान जेन्ना आमी एकठांय जमतात तेन्ना ही सहकार चळवळ कारण विशय सुद्दां जो आसा तो विशय सुद्दां तसोच आसा की फ्युचर अहेड, फुडें कशें वचपाक जाय. आमी 69 वर्सां जाली आमी हांगा आसा, आमी आतां मुखार कशें वचपाक जाय, ताका कितें कितें वेगवेगळे प्रयोग करपाक जाय.